तुका जेजू, महिमा तुझो, ग्लाव तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज ब्रेस्तर सोदीस आमकां देवाचें उतर मत्य वांजेल 13वा अध्याय 40 आनी 7 50 आनी 3 वाक्यां. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्सेस 47 to 53. परत्यान सर्गींचे राज एक जाळा बरी ते दर्यांत उडयतस सौर जिन्सांची मासली तातूंत सांपडटा. जाळ भरल्या उपरांत ते ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतले संवसाराच्या अंत काळार. देवदूत येतले आनी कोठ्यांक बऱ्यांत तावन वेगळे करून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोनी. हें सगळें तुमकां समजलें मू विचारलें जेजून. वय जाप दिली तांणी. तो तांकां म्हणलो तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राजा विशयेंत शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक घर धनिया बरी. तो आपल्या भांडारांतले नवे आनी पोरणे भायर हाडटा. आज आमी झाडाचे वापर समियान जालचे. आज आमी हाचे विशयेंत समजून काणगेत. आनी ह्या संवसारांत आमी आसा आनी संवसारांत आमी खंडीत आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमी हर एका संवसारांतले संगती आमी पळयता. खंयच्या खंयच्या रितीन आमी झाडांत सांपडटा गी म्हणून. आज संवसारांत एक व्हडलें एक जाळ जावन आसा. तातूंत बरेंय आसा कोटेंय आसा. तुवें बरें विंचून काडल्यार तुजें जिवीत बरें जाता, तुजें कुटुंब आशिर्वादी जाता. जर थंय एक पाड विंचून काडताय जाल्यार तुज्या जिवितांत सगळें कितें चिंतूंक तुवें साधना तसले संगती जिवितांत घडतात. देखून जेजू स्वस्थ सांगता बऱ्यो मासल्यो काण एकठांय करतात पूण पाड मासल्यो नाकारी मासल्यो पुरा त्यो उडयतात. देखून आज आमी समजचें बरें खंयचें वायट खंयचें. आमकां देवान दिल्लो एक पवित्र आत्मा आसा आनी तो पवित्र आत्म्यांतय आमी जियेता जाल्यार पवित्र आत्मा क्लियर सांगता तूं खंयचें बरें खंयचें वायट गी म्हणून. जर मनीस आज वायटाक सांपडून वायटाच्या जाळान सांपडून कसता लोकांक तांकां भायर हाडच्या खातीर आमकां देवान आज खंडीत जावन हांवें आनी तुवें काम करूंक जाय आसल्यार लोकांक भायर हाडच्या खातीर. जाळांत पडल्या उपरांत एक घरी एक मासली सिरकल्या उपरांत त्या मासलेक त्या घरी येतावन भायर येवंक जायना. कोणें तरी त्या घरी येतावन आमी काडिचें पडटा ताका भायर, ताका रिलीज करचें पडटा. जाळान सांपडल्यार तशेंच त्या मनशाक ताचेतान भायर येवंक जायना. कोणें तरी ताका भायर काडिचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार समजुनी नासतना, देवाच्या उतराचें समजुनी नासतना, देवा सांगता जिये नासतना, पवित्र आत्म्याचें हजरपण जिवितांत नासतना मस्त लोक आज वायटाक पडटा, वायट सवयांक पडटा. आमची भुरगीं जाल्यार मोबायल एडिक्शन आनी कितें ड्रग्स जाल्या पुरा नाका जाल्या संगतींक वळख जातात आनी तांचें जिवीत सगळें पिड्ड्यार जाल्लें पळोवन आमी पळयता आसा ह्या संवसारांत कितें घडटा म्हणलें. हे संवसार म्हणल्यार जाळांत तुवें संपडनातलें बरी. तुवें तुजी सत्र करीचें मोगाच्या भाव आनी भयणी. हर एका मनशाक आपलें स्वातंत्र्य आसा. स्वातंत्र्य बऱ्याक उपयोग करचें. पाडाक उपयोग केल्यार असल्यो संगती घडटात मुखल्या आमच्या जिवितांनी. म्हणल्यार संगती आज आमकां मती काडटा. देखून जाळाचें आमचें पिंतूर दोळ्या मुखार आमी हाडया आनी पळया आज खंयच्या परिस्थितींत हांव शिरकोन पडलां. खंयच्या त्या जाळान खंयच्या वायटान कशें आमकां जाळ घालां सैतानान. आनी जाळ सैतानाच्या जाळांत एक पाटी सांपडून पडल्यार मगच्या भाव आनी भयणी आमकां भायर काडूंक जेजू शिवाय दुसरो कोणी ना. जेजूनच आमकां ताका भायर काडचें, जेजूनच आमकां डेलिव्हरन्स करचें, जेजून आमकां सुटका दिवचें त्या जाळांतल्यान भायर येवच्या खातीर. देखून आज ह्यो संगती आमच्या मतीन धरता आसतना आमचें चिंतप वा मोती एका जाळा बरी. आमी मागणें करता जावंक पुरो, ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर जाता जावंक पुरो, पूण आमची मोत खंय संवसार भोंवून येता एक पाटी. तेय एक जाळच आमची मोत. कितें पुरा खोटेपण, कितें पुरा वायट आमच्या मतींत येता. कालसाचे बगनां कली वायट येतात, कले टेम्पटेशन येतात आमकां. हे पुरो संगती हे पुरा हे वायटाचे जाळ म्हणून सांगता आमची मोती एक जाळ. आनी तातूंत बरें चिंता पाडल्यार तुका बरें जाता. सर्गींची जानवाय आसल्यार सरसंगती बऱ्याक पडशें करता. सर्गींची जानवाय आमी आपणावचें. संवसाराची जानवाय आमकां एक पाटी आमकां वायटाक व्हरून पावता.
पावयता. जायते गरज आसा आमकां संवसाराची जानवाय, पूण संवसाराची जानवाय कितें बऱ्याक आसा ती मात्र आमी काणगेचे. जर मनीस एकलो वायटाक पडता जाल्यार आनी तूं कितें फायदो ताका ती जानवाय आसून, संवसारी जानवाय आसून. देखून आमचे चिंतप आज बदलीचे. संवसारांत आमी पळयल्या कितल्यो संगती आमकां दिसतात आज, कितले चिन्नां विविध तरांचे आमकां येतात. सबार संगतींतय आमी आकर्शीत जाता एक एक पाटी. थोडे फावटी पळयल्लें आमकां जाय म्हणून भोगता, पूण त्यो कितल्यो संगती गरजेच्यो की म्हणून आमी पळोवन काणगेचे मोगाच्या भावा आनी भयणी. आज भोव गरजेचें मात्र आमकां दवरूंक शकता, उरलें सर्व आमी सोडटा. कित्याक सगळें दवरूंक आमकां जायना. सगळ्यो संगती आमची मत आटापूंक जायना आमच्या मतीन पुरा. कितें बरें आसा तें आमच्या मतीन दवरया, कितें वायट आसा तें सोडया. एक एक पाटी आमी 25-30 वर्सां पयलेंचे कोणेंय कालें म्हणलें अजुनूय आमकां उडास आसा. म्हळ्यार ते जाळान तवल्यो संगती आसात अजुनूय, त्यो काडूना आमी, काडूना ह्या बगसूं ना जावंक पुरो. देखून त्यो अजुनूय त्यो कितल्यो कुसोन आसात कोण आमच्या जिवितांत. ताणें तशें केलें आनी अशें केलें तर आमकां कित्याक गरज आसा की कोणी केल्यार करता. मनीस आपले इतल्या कितेंय करूंक शकना मोगाच्या भावा आनी भयणी. एक बरें करचें जाल्यार ताचें तें पवित्र आत्मा आसाचें, वायट करचें जाल्यार सैतानाची सकत आसाचें. पॉझिटिव्ह आनी नॅगेटिव्ह दोनी संगती आसात. देखून आमी त्या मनशाक विरोध जावच्या दाखोवच्या बदलाक ताका तशें करूंक कोण उत्तेजन दिता, खंयची सकत, त्या सक्ती विरोध आमी झुजल्यार मात्र आमचें रिलेशन बरें उरता. आमचें रिलेशन सगळें सांगाता उरता, बरें उरता. देखून आमी मनशांक उलयल्या बरा सगळें रिलेशन आमचें पाड जाता, आमचें कुटुंब सगळें पाड जाता. देखून आज आमी समजून काणग्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमचें उलोवणें बरें जावं दी. वय या न्हय तितल्यान ताच्या सड येता तें देंवसरांतून येता म्हणटा सुमयाचें उतार तशें सांगता. वय या न्हय तितलेंच आमकां पुरो. देखून आमी सर संगती आज आमच्या मतीन दवरून जेजू हेंच सांगूंक आमकां प्रयत्न करता. सर संगती प्रास वर्ती संगत देवाचें राज, देवाच्या राजा विशयन वावर करूंक, देवाचें उतर, मागणें, एवकरिस्त, एडोरेशन ह्यो पुरो संगती विशयन आज आमकां जेजू उल्लेख करता. हातूंत तूं आसल्यार त्यो वायट्या संगतेन तूं वळख जायनाय. कित्याक म्हळ्यार तुजें भावार्थ, तुजें भक्तीपण, तुजें एवकरिस्तचे उरले वरवीं, आराधन केल्ल्या वरवीं, तुजें पर्सनल प्रेयर केल्ल्या वरवीं, जाता इतलो बायबल तुवें वाचल्या वरवीं ह्या जाळांतल्यान तुवें भायर येवयेत, ह्या खोटेपणांतल्यान भायर येवयेत. मस्त संगती आमकां आज ह्या विशयन जेजू आमकां उल्लेख करून सांगता ह्या जाळाचे वापर. आनी तूं खंय आमी सरकोन पडल्या म्हणून हाचेंतल्यान भायर येवंक प्रयत्न करना. आमकां भायर येवंक आमकां एकच एक एवकरिस्त, आनी आमकां हाचेंतल्यान भायर येवचें जाल्यार जेजूची सकत, पवित्र आत्म्याची सकत, मागणें, आराधन, पवित्र पुस्तक हाचें हें आमी आमच्या जिवितांत कार्यगत करता जाल्यार, हें आमी काण घेता जाल्यार ह्या वायटांतल्यान, ह्या खोटेपणांतल्यान आमी भायर येवत. बऱ्यो संगती मात्र आमी आमच्या जिवितांत काण घेवया. कितें वायट आसा, देवाक मेसवनांतलें कितें आसा, मानवनांतलें कितें आसा, तें सगळें आमी सोडया. एक नितीची स्वताची जिणी जिवंक आमी प्रयत्न करया. देवाच्या उतराक आमी प्रेरक जावया. आमी खंडीत जावन आनी तें प्रेरण आमी जोडया देवाच्या उतरांत जावन, आनी आमच्या जिवितांत तें सगळें बरेंपण जावं दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पथकां बगस, आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मेरे कृपेन बरलेले सुमतीजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फॉळचे कशीं जेजो भगवंती मरिये देवाचे माय आमा आपी हांकां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.